महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्री समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। ओम श्रोतेजन हो, तुमगेल सर्वांत जो श्रीराम बसला तो म्हाका खुणायत असो की बेगी सूर करी विवेचना कर म्हणून पण ते गडबड घालता। लास्ट टाइम हांव कल की गडबड केली, तुमकां कळ्ळें आसतलें कल गडबड केली म्हणून। गडबड माडबेडा म्हणटात तशी समर्थान सांग गडबड माडबेडा सम वेळेर सूर करी म्हळ्यार गडबड जायना। त्या खातीर आजी मोर ऑर लेस वेळेर सूर केल्या। आता मी समर्थांक नमस्कार कर न्हू आयच्या पहिले हाक मनोबोध घेवया। मनोबोधाचा जी कितले 49th श्लोक असो। मनोबोध म्हळ्यार मना श्लोक तातूंत एक 10 श्लोक जे आसा ती आमी त्या दीस सांगल्या की सगळे 46 कितले 47 दोन 56 थाई 10 श्लोक तांचो चौथो चरण एकच असो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। तर हा त्या सर्वोत्तमा दासाक जी लक्षण असत ती प्रत्येक श्लोकांत थोडी थोडी कोणती लक्षण सांगलें। पहिले हातूंत तांणी 47 सांगितले मनी लोचनी श्रीहरी तोची पाहे जनी भक्त होऊन राहे। म्हळ्यार नुसतो अंधश्रद्धावाल भक्त नाही,
समची विभक्ती प्रत्यय पुऱ्या गण के जाणता भक्त म्हळ्यार देवा ओळखतलो आणि देवागल हो भक्तस, हो भक्त हो देवाल भक्तस आणि ह्या भक्तागल देव हो देवाल हो भक्तस म्हळ्यार देव सुद्धा ही भक्तांगल पूज करतले. तो जाणता भक्त देवाक सुद्धा अशी टेम्पटेशन जाता की हो मगल खरो भक्त जाणता भक्त म्हाका जाणता मगल फ्रेंड असं. एक म्हणता मगली भावाल ना ती स्वाम्यान इकडे थंय वचलेली मस्त गर्दी आशिल्ली पाप. तर थंय वचून तीर्थ घ्यायसर हिगल नंबर लागनी न्हिदोनू पडली पाप. नंतर नेक्स्ट टाइम वचून तावळी न्हिदोनची ना म्हण चिके होड जालेले एक वर्साने घुस्त पळोवंका आणि सगळ्यांनी सांग ना ना अश्वच्छा ना लाईन इंत्रापका म्हणून तिकल सांग बसवे बट ही इज माय फ्रेंड नो, ही इज माय फ्रेंड, फ्रेंडाक कल्याक लाईन इंत्रापका म्हणून. आणि वचून त्या स्वाम्याला थंय तीर्थ प्रसाद आणि चॉकलेट घेऊन आयली ती. तशी हो भक्तस न्ही ताका खंयची लायन रावपका लागना. तो जाणता भक्त देव तागल भितरीच आसा खंय लायनी रावची ना काही ना कावंटराचेर थंयच उबरला तो तागलो पयलो नंबर तशी. आणि तो सगळे कडेन ते श्रीहरिगल रूप दोळ्यांत साठयता. कोण कोण पळयता तांकां त्या हरिगले विंगड रूप दिसतात. केन्ना राम सो दिसता, केन्ना कृष्ण सो दिसता, केन्ना बुद्ध सो दिसता, केन्ना साईबाबशी दिसता ती, केन्ना खंडोबा दिसता, सगळे नमने देव. आणि शेवटी तो श्रीहरी असं हें. आणि तरी तो भक्तशील तरके तागल विशेष म्हळ्यार तो दास सर्वोत्तमाल कल्ल्याक तरी तो सगुणाची भक्ती करता आणि राखे प्रीती राखे क्रमू साधनाचा साधनेचेर सुद्धा ही प्रीतीन करता. म्हणजे सगुणाची पूजा ही प्रीतीपूर्वक करता आणि बाकी साधना तागल नामस्मरण की हें की सगळे श्रवण भक्ती हें सगळे तो प्रीतीन करता आणि त्या क्रमान करता. तर जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा कडे 48 हांतू तो नुसते पूज करता बसवे ना तरी सदा देव काजी झिजे देह जाचा सदा राम नामे वदे नित्य वाचा. राम नाम सतत तागल मुखान चालूच कल्ले नावनाने तागल चल्ल्या नाव रामदास दवरल्या की ना राम दवरल्या की ना गोत ना जाल्यार तागल तोंडान ते राम नाम इतले बसल्याने. जशी एक पण म्हाका यंग आसतना कल की बा ते राम नाम घेतना अशी अशी बट्ट हालोवचो अभ्यास आसलो. हालयत बसताली आनी तोंडान सतत राम नाम चालू आसताले माळ ना कले ना कडे म्हाका मगल बामणानीस म्हळें तूं कले हात अशी हें करता म्हण कडे तो अभ्यासू बौद्ध्यापूर्वक चुकयलो कले म्हळ्यार कोणाला गैरसमज नाका. पण राम नाम मनान जे चालू आसता न्ही तें सतत चालू आसता आणि नुसते राम नाम वदचे मात्र नाही वदचे म्हळ्यार कलें की तोंडान ना राम नाम घेवचे मात्र नाही तरी त्या रामागल कार्य करूक आपणाक देह झिजोवचो म्हळ्यार कोण कश्ट आशिल्ल्यान पावचें अशी सगळे. आणि स्वधर्मेची चाले आमगल सगळ्यात स्वधर्म म्हळ्यार विहित नित्य कर्म म्हळ्यार नित्याचे आमी खंयचे घरान तूं खंयच्या कुळान जल्मा आयले की तांगल व्यवसायू हें तें आमगल जो धर्म आसता ब्राह्मण असल्यार अध्ययन अध्यापन हें कले वैश्य असल्यार आमगल कल धंद असं बेसिकली तें करचें. आणि खंयचेय जे काय आसता क्षत्रिय असल्यार देशा रक्षणा खातीर वचचें ही नासतना आणि शूद्र असल्यार तिनूय लोकांगल सेव करता रावचें आणि प्रती एकांत देव पळोवचो. आणि दुसरं म्हळ्यार स्वधर्म. स्वधर्म म्हळ्यार मनुष्यत्व. मनुष्यत्व म्हळ्यार माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे सहजायते मनुष्य म्हणून जन्म आयल्यान ती जो स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा उत्तम प्रकारे तो मनुष्य धर्म पाळता तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आता 49 हांत महत्वाचे कलकी सांगल्या सदा बोलण्या सारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवासी पाहे सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मस्त म्हणता मस्त उलयता ती
कीर्तन करतल मस्त असता ती, विवेचन करतल मस्त असता ती, जाल्यार तांगे निजी जीवन स्वता जीवन पळोवनच्या गेलेली तांकां जितके कले कश्ट आयले की ते इतले बावन वता ती की तांकां कले मुखार उबरोवच्याक तांकां दुसऱ्यांक मदत लागता. शिवाय तांकां ते दुसऱ्यांक सांगता ती रामाल मदत घेवंका, रामाल नांव घेवंका, तो सगळे मार्ग सुचयता. पण आमकां जेन्ना कश्ट येता ती ते राम नाम सोड दुसरें सगळें आमकां माथा येता. म्हळ्यार कळ्ळें, हांगा समज सांगता ती जे तुमी उलयतात न्ही हांगा आचार उच्चार आनी विचार हे मनांत कामाची संकल्प आनी विकल्प करचे. मन ही शक्ती दिल्या देवाने. आमगेलो देह नुस्तें चलना न्ही, देह जड आसा. ते चलोवचे खातीर मन ही शक्ती म्हूण दिल्या. त्या शक्तीन सुद्दां चार्ज करपा लागता. ते चार्ज कशें जाता तर अंतरात्मा तो चार्ज ताजे बॅटरी ती मनांत घालची, ती बॅटरी तें मन चलयता गमतेय करून. हां, तर तशी तर त्या वेळार ते संकल्प विकल्प येतात जे विचार उठयता ती. हां, त्या विचारां प्रमाणे एक स्फुरण पावता आमकां परावाणी. हां, परावाणी, पश्यंती, मध्यमा आनी वैखरी. परा, पश्यंती, मध्यमा आनी वैखरी ही वाणीची 4 सरस्वती रूप एक स्फुरण पावता. हे स्फुरण पावलेले प्रत्यक्षांत थोडे कल जातले म्हणून ते आपणा स्फुरण कल्ले ते हांवच पळयता जाल्यार पश्यंती, हांव पळयता आनी पळोवन जायना पडे ते तोंडा भायर काडयेत की नाका. काडल्यार कशें जातलें, ताका शब्दांत रुपांतर करचें. खंयची वाक्य उलयद तें सुचोवचें. हें मध्यमांत येता. मध्यमा म्हळ्यार गळ्यांत आमी गुणगुणून पळयतात. जशी नाटकां प्रॅक्टीस आनी करतना आमी पाठ करतात न्ही त्या वेळी ते गुणगुणून पळयतात. चाल आनी समय येत की ना, सुरांत येत की ना, हें सगळें. हां, त्या वेळी ते सगळें तीन जायना पडे. एक्चुअली उच्चार वैखरींतल्यान जाता. तांगेले विचार आनी उच्चार हातूंत तिनी हाचे स्तराचे फरक पळयले आसता. म्हळ्यार परा, पश्यंती, मध्यमा ताजे नंतर एक्चुअल उच्चार जाता, भायर पडटा. ते उच्चार जाले की लोकांक आयकूं येता. इतले दिवस इतले वेळ थंय तीन हातूंत सुप्त अवस्थेंत आसता. कोणाकय कळना ही गल मनांत कल चल्ल्या म्हूण. पण जेन्ना आमी उच्चार करतात की ताबडतोब लोकांक आयकूंक येता. आनी तेवेळी जर आमी सभेंत उलोवंक लागले सभेंत तर लोक कान दिवन आयकतात. आनी जेन्ना तांकां एखाद वेळी जर अशें अनुभव आयलो अरे ही हें करूंक सांगता, आमकां करूंक सांगता पण ती स्वता करना म्हळ्यार की कल जाता आचार उच्चार आनी विचार ह्या तिन्नी गोश्टींतूं एकरूपता आसका. एकल्याक आमी जे उलयता ती जे सांगता दुसऱ्यांक ते आमी करता. सदा बोलण्या सारिके चालत आहे आनी अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगळ्यात एक देव पळया ती म्हणटा ती. म्हळ्यार ते देवाल पूज सोडून दिवची वे ना. मुखार येतले आमगेल्या दासबोधांतूं की 4 नमुन्याचे देव आसता ती. एक प्रतिमा देव म्हळ्यार कळ्ळें, मुर्ती विग्रह म्हणटात ताका. विग्रह आमचो जर विग्रह ना आमी येदे कले तरी सुपारी दवरून सुद्दां ते विग्रह म्हणून ताची पूज करतात. कल्पना कली तांत आमगेल प्राणशक्ती अर्पून तांत प्राणप्रतिश्ठ करतात. आमगेल श्रद्धा उमटितात तांतूं. प्राणप्रतिश्ठ तांतूं चेतना आमी भरतात. आमगेल अंतरात्म्यात चेतना आमी त्या सुपारींत भरतात. आमच्या दुसरे कले मुर्ती सुद्दां ना, फक्त सुपारी एक आसा ती दवरली आनी मनोभावान ताची पूज केली तरी ती पावता मात्र न्ही. ती पावली म्हूण हाजे आमकां प्रमाण कलेपणी भितर मेळटा. ती एक नमुन्या अंतरात्म्याक खुशी जाता, आनंद जाता, समाधान जाता, साफल्य जाता. जशी गायनगारी रात्रभर गायन म्हणटा आनी फालफाल जायना पडे भैरवी सूर करता. धन्य भाग सेवा का अवसर पाया. भैरवी सेवेच म्हाका अवसर दिल्लो तुवें म्हळ्यार ही भैरवी चालू जाता. तशी आचार उच्चार आनी विचार तिन्नी गोश्टींत एकरूपता आसचे हें साधूगल लक्षण. तो अनेक विग्रहांत एक देवाक पळयता. तो सगुणांत कितले प्रेमान सगुणाची पूज करता की ते विग्रह जाले. दुसरे कडले तांतूं देवत्व आमी पळयलें. कड्डेरी आमकां समज ज्ञान दिवंका म्हणून
परमात्मा प्रत्यक्ष मानवी शरीरान संत जावन येता. आणि संत आणि गुरुजन तांगेल एक हें आसा. आतां विग्रह आमी दवरले थंयच आसता, तो आमी उबारले शिवाय ताजें विसर्जन करून आमी उबारून दवरले शिवाय तो हल्लो ना. जाल्यार हें तशें न्ही. अवतारी पुरुश म्हळ्यार चट 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 पावल वाजोवन आमचे जाग्यार येतात आनी आमकां जागी करून हल्लोवन आमकां बद्ध आशिल्ल्यांक मुमुक्ष करता ती, मुमुक्ष आशिल्ल्यांक साधक करता ती, ते अवतारी पुरुश. जाल्यार ते अवतारी पुरुश जो देहांत निमिती यदृष्टम तद नष्टम, जे उत्पन्न जाता ते नाश जाता, तांकां केन्नापुणी देह सोडका लागता. जाल्यार ते ग्रंथ बरोवन दवरता ती, आपणा नंतर उपयोग जावंक म्हणून. जशें की श्रीमद दासबोध बरयल्लो आसा, श्री ज्ञानेश्वरी बरयल्लो आसा, एकनाथी भागवत आसा, तुकाराम मंगल गाथ आसा, हे सगळे भागवत कथ आसा. हां, तरी देवी भागवत आसा, कितले नमुन्याचे जे उपदेश केलेले आसता. तर तांकां जे सांगिल्लेंची ऑलरेडी सांगिल्लें किंवा चुकून सांगचे व्हरलेले पण सांगता म्हूण दिशी तांची गुट्टू सुद्दां त्या ग्रंथान भोवन दवरतात. त्या मिती अवतार हे सुद्दां अविनाशी नात, ते तांगेले देह वता पण तांगेले मार्गदर्शन अविनाशी आसता. त्यानी त्या ग्रंथांचे जर आमी पारायण मात्र न्ही, ताजे चिंतन मनन श्रवण, मुख्य म्हळ्यार श्रवण म्हळ्यार आमी जावन वाचची न्ही. आमी मस्तकांत वाचिल्लो आसता, ताजे पयलीं आमकां श्रवण भक्ती घडका म्हळ्यार कोणें आमकां वाचून ताजो गर्भितार्थ सांगिल्लो आसता, नुसतो शब्दार्थ न्ही. तावळे ते मनान घट्टी बसता. घट्टी बसना पण आमी दुसऱ्यांक सांगू वतात. दुसऱ्यांक सांगतना सुद्दां आमी शब्दांचेच माध्यम वापरतात. आतां तुमकां सगळ्यांक काही मराठी कळना म्हणून कोंकणी माध्यम, कोंकणी सुद्दां समर्थांक बरें कळटा. अरे खंयचे आमकां गोतनातील शब्द सुद्दां ते काडटात भायर. तशी तावळे ते सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, हातूं अवतार पुरुष. हां, ताजे नंतर कोण येता? अंतरात्मा जो भितर बसला तो खरो देव. तो अंतरात्मा, तो मनान बसून मन चलयता, देहान बसून देह चलयता, मेंदूत वचून मेंदू चलयता, सगळे देहाची क्रिया तो करयता, तो करता. तरी ताका कोणें विचारना ती, पण शेवटी तो खरो देव आमचे खातीर. तो खरो देव, तो अविनाशी म्हूण येदो कले म्हळ्यार केन्ना पूण कल्पान तांगेलो नाश जावचो आसा. त्यावेळी नाश जायना, तो परब्रह्माचोच एक पार्ट जावन आयिल्लो, परब्रह्मांत विलीन जाता. नाश तागेलो केन्ना जायना. प्रचंड हें पॉवर्स, तोच आमगेलो खरो देव, तें पळोवंक. आनी तो मुख्य कल्ल्याक हें सगुणाची पूजा केली, तातूंत देवत्व मेळ्ळें, आमकां समाधान जालें. कडे अवतारी पुरुशांगेर सहवासांत राबून आमी मार्गदर्शन केल्लें, कशी साधन करची हें. हां, प्रभात झाली स्वरूपनाथा, या हो मम अंतरी, सोहम घोषची घुमत रहावा, मानस गाभारी रहावा, मानस गाभारी. माझे लोप पावू दे, तुझे उगविले, कोण असे मी तो मी सहजपणे कळू दे, देवा सहजपणे कळू दे. तर तो अंतरात्मा जो सोहम तांकां मेसेज केल्लो, आमी ताका प्रार्थना करता ती, हे देवा शेवटी हांव म्हळ्यार कोण? म्हाका संत सांगता आसा ती, म्हाका म्हगेलो गुरू सांगता आसा ती की हो अंतरात्मा होच तूं आसा. तरी म्हाका ताजी प्रचिती दी देवा. हांव तुका शरण आयलां. हां, तावळे एक नमन्या विरहावस्था येता, नवीन विरहावस्था. पयले एकदम एक जायना ती देवान. देव सुद्दां प्रचंड तो आमगेली परीक्षा पळयता. ना येना लागीं येना, धांवन वता, लिपून बसता, कितें केल्यार मेळना. हां, तावळी ते एक हें आसा न्ही रामालें, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, पतित पावन नाम तिहारो, फिर मोहे
क्यों टाले राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम, मोहे अपनी शरण में ले लो राम। जय जय रघुवीर समर्थ। अथांगा सगुणी भजे अनेकी सदा एक देवासी पाहे। ते सगळे विग्रहांतू तो त्याच देवाक पळयता, अवतार पुरुषांतू त्याच देवाक पळयता, कडेरी अंतरात्म्यान सुद्दां तोच देव ताका धक 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 चालू आसता, तें कळटा। आनी त्या सगळे तिन्नी देवांक एक हें करून आनी प्रितीन भजे म्हळ्यार कहलें भजन करचें। भजन म्हळ्यार नुस्तें स्तुती गान न्हय, हां, भजनम भक्ती, भागो भक्ती, ताल्ले नात जोडसूंचें भजन करचें म्हळ्यार, हां, कल्लेपणी चेरडाव नात जोडसूं, बायल बामणाल नात मधुरा भक्ती म्हणटात ताका, मिराबाईन तें केलें आपणाल बामण म्हणून भजलें कृष्णाक, तशी ना जाल्यार भज सेवायाम भंजनम भक्ती, देवा ताका प्रार्थना करची, मगलांत आशिल्ले वायट गूण काण उडय देवा, म्हाका मदत करी म्हणून। आनी भज सेवायाम सगळ्यांत तूंच आस, तूं प्रत्यक्ष जा तांच्यांत आनी म्हाका बुद्धी दी आनी शक्ती दी, हां, बुद्धी दी, शक्ती दी, युक्ती दी, तांगेली सेवा करची, तांकां मदत करची। हें जें भजन आसा हें सगुणाचें भजन, ज्यान दिसतात आमकां प्रत्यक्ष, तांतूल प्रत्यक्ष भगवंतागेली सेवा, त्या जानागेली सेवा म्हळ्यार भगवंताली सेवा, आनी तो अंतरात्मा तृप्त जाता। थंय लेश नाही भ्रमाचा, भ्रम ना थंय, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, कळ्ळें न्हय, हो सर्वोत्तमाल दास अशी। तर त्यांनी हांग सांगलें, नाही भक्तिभाव सगुणाच्या ठाई, शब्द ज्ञान काही बोलोनिया मुखे, तैसी क्रिया करी, धन्य तो संसारी ब्रह्मज्ञानी। आता आमगे हे कोण समर्थ तर जालेची संत तुकाराम महाराज एक देवागेल हाजेर विठ्ठलाचेरीच, विठ्ठल नाम प्रत्येकान तांकां विठ्ठल दिसतालो, प्रत्येकाक विठ्ठल दिसतालो। तशीच नामदेवाक गुरुपदेश जायना पण ताका सगळ्यांक विठ्ठल दिसतालो, पय दिसनाशिल्लो। ब्रह्मज्ञानी मला भला वर्तणुके नासी, ब्रह्मज्ञानी म्हणून घेत स्वताक जाल्यार तागेली वर्तणूक समना, कोरड्या शब्दासी कोण पुसे बापा, ज्ञान हे शाब्दिक, क्रिया अमौलिक सत्य जाण। अरे तुगेली क्रिया सत्य आसता, हां, अनेक देवांत एकच अंतरात्मा खेळता असं हें विप्रांनी ब्राह्मणांनी मस्त प्रकार सांगल्या, जाल्यार तें एकम सत आसकी ना अशी जो जाणता तो धन्य आसा। त्यांनी ती नाना हे पदार्थांतू, भूत भौतीक सकल सृश्टींतू, प्रत्येक वस्तूंतू ताका आमगेल्या ईशोपनिशदांत ईशावास्यमिदं सर्वम म्हळ्यार ते ईशाची सगळ्यांत वास करता, सर्वत्र एक देव पळयता, अनेक देवान तोच मुख्य परमात्मा, सर्व देवमयो हरी भागवतांत तांणी सांगल्या। तशी गीतेन सुद्दां हे श्रीकृष्ण तेंच सांगता की जे सगळ्यांत देव पळयतात की ते म्हाका येवन पावता, ती म्हगेली भक्ती करता, ती सगळ्यांत भरलेले देवागेल जे सेवा करता ती ते शेवटी म्हाका येवन पावता ती। तशी सदा बोलण्या सारिखे चालता हे, अनेकी सदा एक देवासी पाहे, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। ह्या कलियुगांत कोणे आसवे हाजे प्रमाण वागतलो म्हूण म्हणल्यार आमची गेल लोकांक पुणी सारस्वत लोकांक पुणी हो प्रश्न पडचे ना, इत्याक तर आमकां स्वामीजी मेळ्ळेत आनी स्वामीजी फुल्ल गुरू परंपरा आसा आनी ते तशीच चलता आयल्यात, ते पुजाय करता ती, ते सगळ्यांगेल सेवाय करता ती, तांणी कोणाकय जर उपदेश दिल्लो, नाम दिलें आनी तांणी घेयली, तांकां बरोबर कळटा, ते पाप रात्री बसून आपण अनुश्ठान करतात, रात्रभर जागून त्या चेरडा खातीर। आनी याना पडकल रे केल्ले तुवें कर कामा म्हूण सांगता ती, हां, तूं कितलेय गडबडी जाल तरी न्हायनासन ऑफिसा वतले, तूं कपडे घालनासन वतवे, तशी जप करची म्हळ्यार मनाचें स्नान आस, तें करका, स्नान केल्या शिवाय वच्चें ना म्हूण हें शिकयता ती। जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा,
सगुणाची इतली प्रितीन गमटे कोण फुलं माळतात ती, अलंकार करतात ती, सगळं करतात. हं? इतली प्रितीने गमटे गुणगुणतं त्यात भजन म्हणतं त्यांनी पळोवंक पूज करतना. हां आनी कोणी न्हिदोन पड म्हणून सगळ्यांक एक मंत्र म्हणून सांगतात त्याने असं जाल्यार तो मात्र देव न्हय. हाच जो तांकां भ्रम आसता हाजे बद्दल भ्रम आसना. देव सगळे कडेन आसा हें तांकां गोत्त आसता आनी तेमी ती तो दास सर्वोत्तमाचा आनी तांगेल सहवासांत राबल्यारी आमी तशी जावंच्या शकता तें जावंका. हांगा आमी मना श्लोकाचे हें पूर्ण करूया. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां हें दिलें न्ही उत्तम पुरुषाची कल्पना आमी समास घेतली. समास 6 पहिली, दशक 18 समास 6 उत्तम पुरुष. हां तर ह्या समासाचें नांव उत्तम पुरुष आसले तरीके हो समास राजकारणा संबंधान बरयला समर्थांनी. त्या शिवाजी महाराजांगेल वेळार परिस्थिती कसली नमुन्याची आशिल्ली आनी शिवाजी महाराजांगेल स्वराज्य स्थापन जायना पड कशी जाली. अजगजांतर त्या वळी कोणाकय म्हळ्यार सगळे मुस्लीम राजवट परधर्मीय हाता बोटार मोच्चितले बाकी धर्म आशिल्ले क्रिश्चनिटी हे ते पण बाकी बहुतेक मुसलमान आनी बरी क्रूर ते लंपट ते आतां पयरी हांगेले खंय म्हणटात ताका ते कलकी केरळाचे हांव पळयलें कासरगोड थंय बायलांक कितले त्रास दिता ती हें तें म्हणून पळयलें. तर त्या वळी ते एकल्या गेले हें घ्या तर समर्थांगेल 4 ओळी समर्थांनी त्या काळची परिस्थिती तशी आशिल्ली. त्या बायलांक उब्बान व्हरताली आनी तांकां कॅप्चर करून व्हरून खंय खंय व्हरून विकताली परदेशांत. ताजे प्रूफ केल्ले म्हळ्यार अस्मानी सुलतानी म्हण एक हें बरयल्या समर्थांनी एक स्फुट अभंगांत. ते म्हणटा ती किती गुजरिणी ब्राह्मणी भ्रश्ट विल्या, किती शामुखी म्हळ्यार राजघराण्यांतल्यो बायलो गोमट्योची किती शाहमुखी जहाजी फाकविल्या म्हळ्यार तांकां एक्सपोर्ट केलें आनी देशांतरी त्या विकिल्या, किती सुंदर हाल होऊन मेल्या. असली परिस्थिती त्या वेळार आशिल्ली. शिवाजी काळान सुद्दां तशी आशिल्ली आनी दुर्दैव की अजुनी तशी आसा. हें कासरगोड अशी जाता म्हळ्यार इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज प्रेझेंट टेन्स. सत्य जाता असं. शिवाजी महाराजांच्या काळान तशी परिस्थिती आशिल्ली बाई. कले म्हळ्यार मुस्लिम राज्य सर्वत्र अत्यंत जुलमी राक्षस कामळ लंपट राजे आनी तांगेले आमगेले हिंदू लोक मस्त आशिल्ले ते थोडे आशिल्ले जाल्यार आमगेले हिंदू लोक 4 पयशाचे लाच खावन तांगेले दरबारांत तूं सरदार वतनदार जावन तांगेले हांजी करताले आनी आपणा गेल्याच गरीब जनते गांवांत वचून छळताले लुटताले. आनी ह्या मुस्लिमांक चलये चेडवांक किंवा चल्याचे खंयच्याय चेडवांकांनी पळोवन व्हरच्याक तांकां मदत करताले. आनी गांवांत गांवपणां नाशिल्लो. सगळे जाण भिल्लेले कित्याक म्हळ्यार आलशी भित्रे तांकां बूडच नाशिल्ले. पाप बूड ना जाल्यार कल जाता. पांयां म्हळ्यार जमीन ना. तांकां कल करता म्हूण कळनाशिल्लें. धट्टे कट्टे आशिल्ले पण स्वता गेले आत्मविश्वासू हरयिल्ले. तांकां कल्ले हे ना पाप कल करतले ते रडत बसताले. आनी कड्डेर परत हाड सोडलेले तरीके तसले बायलांक कोण पळयता. तर तांकां गरज कसली आशिल्ली तर शक्ती युक्ती आनी भक्ती समन्वय जावंका म्हूण. आत्ताय तीच परिस्थिती आसा त्या वेळार तशीच आशिल्ली. त्या वेळार सगळ्याचो समन्वय म्हणून संत आमगेले संत रामदास स्वामी ते हनुमंतागेले अवतार म्हणटात तांकां. कल्या म्हळ्यार हाजो समन्वय हनुमंत ह्या एक अवतारान जाला. बजरंग बली की जय. शक्ती युक्ती आणि भक्ती तिन्हीचो समन्वय जावंका. सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो करील तयाचे परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. जाल्यार सामर्थ्य आहे चळवळी ते सामर्थ्य तरी येवंका. सामर्थ्य आमचे लागीं आसा जाल्यार आमी हात हाल्ले नासतना तुमी पळयात कल्ल्या हातान दवर नाका ती. हात एकच अशी करून नुस्तें धरात एक 5 मिनिट. तो हात अशी दुखच्या लागता शेवटी अशी धरलेले हाल्लनाची नंतर तशी तांकां जालेले.
तांणी केलें वापरनीच आपणाची शक्ती भिवूनच बसताले कल करचें हां खरें म्हळ्यार हांचल्याक सुद्दां शेतान काम करतले तांचल्यागी कोयत आसताली खुरपी आसताली बड्डे आसताले बड्डे गोरवां खावचे तर समर्थान तांकां सांगलें तुमी ताज्यान एक तडाक मारात न्ही कल जाल्यार तुमकां कल्ल्या कशी खंयचे आवसूल दूध पिनीत वे तुमी आवसूल दूध काय काडे समर्थान आनी तांकां युक्तीने तांकां शिकयलें तांकां व्यायाम शिकयलो आलशीपण सोडा ती म्हूण सांगलें हां आनी युक्तीने तुमकां कितलो फायदो आसा तें सांगलें तुमगेली जी एरी आसा ती बाकी सगळ्यांकय गोतना मावळ देशांत थंय ते राज्य आशिल्लें हां मावळे म्हणटाले तांकां ते मांकडां वारी म्हळ्यार ते जंगलांत तूं राबताले जाल्यार न्ही ती सर 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 झाडार चडताले उडकी मारून एक झाडार थान दुसऱ्या झाडार उडकी मारूं शकताले एक पांदीर थान दुसरे पांदीर तो गुथान वतल्यांक दिसनाशिल्लें तेमी खंयचेय जर सैन्य आयल्यार थंय तांणी जर मारले कले तांणी मोरून वचका तेमी तांकां शस्त्र चलोवच्याक शिकयलें समर्थांनी श्री समर्थांनी सामर्थ्य काम हनुमंतागेलें हें केलें मंदीर केली हनुमंता स्थापन केलें 1100 मठ केले हनुमंताले पयलें केलें तें टाकळीन तूं शेणाचो मारुती दास मारुती वीर मारुती सौंदर्या पुतळो मारुती श्रीरामा स्थापन केली भगवंताला अधिष्ठान जाय म्हणून म्हळ्यार ही भक्ती जाली आनी शक्तीचें आवाहन शक्ती जाय युक्ती वापरा ती तुमगेले हात कल केळ सोलोवचे आसत वे म्हूण सांगून तांकां हें कर न्हू तांणी आनी युक्तीन तूं तशें करचें तावळी तर आनी तांणी सगळ्यांक हें केलें तूं बुद्धी दे प्रार्थना करा ती तूं बुद्धी दे तूं तेज दे नवचेतना विश्वास दे तूं बुद्धी दे तूं तेज दे नवचेतना विश्वास दे हरवले आभाळ ज्याचे होतयाचा सारथी हरवले आभाळ ज्याचे होतयाचा सोबती सापडे ना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी साधना करीती तुझी जे साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे तू बुद्धी दे श्रीरामाल प्रार्थना कराती श्री हनुमंताल प्रार्थना कराती बेग्गी उठायाती सूर्याक अर्घ्य दियाती हां गायत्री मंत्र जपाती सूर्यागेल तेज मेळो आनी सूर्याल प्रार्थना करा तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे तशी तर अशी जे आसा ती तसले वेळारी 3 जाणांनी अवतार घेतला त्या काळांत देवाक पाप दिसलीशें दिसता आमगेले लोकांक गेले आनी तांगेले किंकाळ्यो तांगेले हें पळोवन देवाक दय येयली देवाक कशी कोण जन्म घे एकल्यान करचें काम न्हयशिल्लें 3-4 बाजूनी सगळे ताजें हें जावंक आशिल्लें तांकां कंट्रोलांत हाडचें म्हळ्यार मुस्लीम भयंकर वायट आशिल्ले तांकां कशें कंट्रोलांत हाडचें तेमी ती एक बाजूने श्री समर्थ उबरले हनुमंत रामदूत रामान स्वता जन्म घेवन तांकां जप दिलो अनुग्रह दिलो स्वता प्रगट जावन डायरेक्टली हां असले तरेन श्री हनुमंताल अवतार श्री रामदास स्वामी ताजे नंतर तुकोबा महाराज तुकाराम महाराज ते शूद्र खंयचेय जातीन तायले तर देवाल भक्ती करूं जाता भक्ती मार्ग शिकोवच्याक शक्ती मार्ग युक्ती मार्ग आनी भक्ती मार्ग तिन्नी समन्वय म्हणून श्री रामदास स्वामी आयले आनी हे भक्ती मार्ग हे एक क्षत्रिया प्रमाणे हे तिगय लोकांतूं आनी शिवाजी महाराज हे तिन्नी संतांतूं हे तिन्नीचो समन्वय आशिल्लो नुस्तें शक्ती नाशिल्ली शक्ती युक्ती बुद्धी भक्ती सगळें वापरचें जाता तांणी अंधश्रद्धे विरुद्ध क्षत्रिय जावन लढले कोण संत तुकाराम ते प्रापंचीक म्हणून घेताले 2 बायलो तांकां 2 बायलो जाले एकांतूय आसक्ती ना तांणी सगळे संन्यस्त जीवन जगले विठ्ठलाल नांव घेतच कितले सवन घेताले बायलेले थंय कांय फरक पडना तांच्यान निरासक्ती अशी
आणि हे तशें न्ही समर्थ रामदास स्वामी संन्यासी आसून सुद्दां तांणी सगळें जगाच प्रपंच केलो. महाराष्ट्रान स्वराज्य हाडयलें आनी तिन्नी हाका योग जावंका म्हळ्यार कहलें राया गेलें अधिश्ठान जावंका म्हळे खातीर शिवाजी महाराज शंभू महादेव म्हणटाले ते शंभू अवतार असतो म्हणून समर्थ तांकां म्हणटाले ते सान धरून तांगेल बापूस सुद्दां सरदार आशिल्लो आदिल शाहलो निजाम शाहलो आनी कलकोरका म्हणून कळनाशिल्लो ताका पट्ट नाशिल्लें तें हें अशें वागचें तेमी तोवय प्रामाणीकपणे धाव करतालो ईश्वराक देवा जन्म घे आनी मगल घरान तूं जन्म घे म्हळ्यार तूं हें सगळें करूं. जेन्ना ती जिजाऊ ताका बायल गुरबीण जाली शिवनेरीच तांकां वतन मेळिल्लें तर शिवनेरी होवन ताणें राबयलें ताका खंय तरी कलें नुकसाण जावन त्या चारडाक आनी खरें तो शंभू बाळ जन्म आयलें त्या मावळ खोर थंयची सगळीं मावळ्यांक गेली ते हेशें मांकडशीं ती चेडवां तांकां कलें पट्टा खावचें ना हें ना पण हांकां बरें वतन खावच्या पिवच्या सम आशिल्लें तर ते जिजाई ती सगळ्यांक आवस जाली तिणी सगळ्यांक भोव बरें करून पळयलें आनी तांकां एकठांय केलें आनी सांगलें तांकां व्यायाम शिकयलो तांकां शिस्त शिकयली. हांगा कोण कोण मेळटा ती आमगेले संत रामदास स्वामी दूर आशिल्ले कराड थंय सातारा थंय तांणी एकेकल्यांक पक्कोण तांणी घोड्यार बशी शिक्षण दिलें दांडपट्ट चलोवचें शिकयलें तीर कमान चलोवचें शिकयलें तांगे स्वतागेल कुबडीन तूं गुपची म्हणटात न्ही तशी पेस्कात आसतालो वयर पळयल्यार अशी त्या निमतान सांगलें हें इतलें वायट आसा ती तसल्या लागीं आमी सावध आसता. आतां अफजल खान वीड उबारना येयली खंय हांव ताका मारून येता म्हणून तेमी कोणें पूण एक मोर्चेंचें स हें तांकां कळ्ळें तर स्वराज्याच पोशिंद मेल्यार कशें जायत नवीन नवीन स्वराज्य आयिल्लें मात्र आनी तसले वेळार हो दख्खन का चुवा म्हणटाले ते ताका पण इजिली मारता म्हणून तावळ तांणी सांगलें नमत घे आनी तांकां आमंत्रण दी की म्हाका तुगेलो भंय दिसता तेमी हांव तुका मेळुया ना तूंच म्हाका मेळुया हांव तुगेलें मस्त स्वागत करता म्हणून आनी खंय ते प्रतापगडार थंय तांणी व्हड शामियान घालो आनी ताका रावची वेवस्था केली तर थंय हांणी मॅसेज पेटयलो बावळटपणान वागूं नाका आतां तुगेल तुळजा भवानी तुगेल पाठीराख आस श्रीराम तुगेल मागशे आस आमी सगळे जाण आसा ती जाल्यार तुमगेल सावधपणा तुमी करका तर तांगेल ते भयंकर राक्षसी स्वभावाचे आत्तुलेल नंतर पट्टी लोक तेमी तांचल्याक आमगेल खरेंपण सिद्ध करूं वचची ना तांचल्याक तांचवारी जावंका उद्धटासी उद्धट खटनटासी खटनट हां चातुर्यासी चातुर्याने भेद चातुर्याने करका तर चिलखत घालून आयलें आनी तांची गॅल्फन सांगिल्ली वारी तांणी एक हें पेटयलें मॅसेज पेटयलें ताजें आद्याक्षर पळयलें न्ही विजापूरचा सरदार निघाला आहे हां एकांती बैसोनी इष्ट योजना करावी हो मॅसेज आशिल्लो तांकां मेळ्ळो आनी ताबडतोब तांणी तें वागनक हें तें पयर सांगिल्लें बरें तर तो आतां आमी परत हांगा वाचच्या आनी रामराज्य हाडयलें तावळ तांणी सांगलें की स्वराज्य रामराज्य आनी हें असलें अवस्थाच न्ही आत्तांची न्ही हें हिंदू धर्माक ग्लानी येताच असली मिती की आमी न्ही आमकां स्वत्व विसरून पडटात. रामचंद्रागल काळांत सुद्दां मस्त प्रकार जाताले तशें कृष्णागल काळांत तरी ते नरकासुराने 16,000 बायलांक बंदी करून दवरलेले भ्रश्ट केलेले तर तातूंत एक स्त्री कृष्णाने 8 बायलो केल्यो 8 तातूंत प्रत्येक विंगड विंगड नमण्या शक्ती आशिल्ली एकलेल्या शक्ती आशिल्ली एकलेल्या सौंदर्य आशिल्लें एकलेल्यागी युक्ती आशिल्ली ते सगळ्यांची एकवटून जालेली ती सत्यभामा तांगेली आवडती बायल तिका घेवन ते युद्धा वचले आनी त्या नरकासुराक त्या स्त्रीने मारलें कृष्णान मारनी लक्षांत दवरात स्त्री शक्ती नारी शक्ती कितली आसता आनी त्या 16,000 बायलांक तिने सोडून हाडना पण श्रीकृष्णा कितली तांगेल दश पळोवन वायट दिसली तांणी तुमी खंय खंय राखता ती रडली आनी आमकां घार वचची ना तांकां पेटयल्या तांगेल बामणान तांकां हाकलून लायलें इतले दिवस त्या तुमी त्या राक्षसागेल राज्यान कल पवित्र आसतले तुमी हांव घेना तावळ तांणी सांगलें हरकत ना हांव तुमकां आपलें म्हणटा जाल्यार मागीर फरक कल पडलो आमगेल बामणान घालयलें
आणि तुमगल रखेल म्हणून राखची आम्ही ना 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 तशी जाऊचे ना. तर तो म्हणाल कल्ल्याक रखेल म्हणून राखचे. हा तुमगल प्रति एकले गेल गळ्यान मंगळसूत्र घालता. तुम्ही तुमकां मगल बायल कोण घेता, तुम्ही मगल अर्धांगी जायात आणि हक्कान राबात. म्हूण ताणें द्वारकेन तूं कितले महाल अपार्टमेंट्स असो, स्टुडिओ अपार्टमेंट्स असो, आतां काळान सांगचे म्हळ्यार पण प्रत्येक स्वतंत्र घर दिलें. आणि प्रत्येक आळीपाळीने प्रत्येक दिवस तो एक एक तांगेल घार वचून तांगेल विचारपूस करतालो. नारदान आयल्यार तो नाशिल खंय खंय वचूला. तर तो हाका रुक्मिणीक म्हणके तीन म्हणके तो तागेल त्या बायलांक मेळू वचूला म्हण. तर हांव वचूया म्हण. तर खंय तो कृष्णाकच ताणें म्हणलें अरे तूं दिसनाची, तूं खंय आसता म्हण. हांव बिजी आसता मगल इतलो बायलो खंय तरी. पण खंयचे कोणागेल घरान नातील पळोवन आपण एकलो आशिल पळोवन आपण मेळू यो हं, बायलेन आशिल्ले कडेन येवं नाका म्हण अशें ताणें सांगलें. तर नारद खंय वचून थंय प्रत्येक कोण कोण बायलांगेल घार वतकी थंय कृष्ण एकले गेले एकले फांती घालतस ते, एकले माथ्या त्याल लायता, एकले गेले पांय चेपच्या लागला, एकले खावनच्या लागला प्रितीने अशी सगळी दिशा, एकले कपडे धुवच्या लागला अशें तांगेल सेवा करता. आणि एका वेळार कृष्ण इतले रूप घेवन प्रति एकल्याक ताणें केटर केलें. हें जें भगवत रूप आसा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हो दास, हो स्वता दास जालो श्री कृष्ण. हां, श्री राम तशीची रामराज्यान मर्यादा पाळल्या रामाने एक पत्नी व्रत म्हणून. आणि ल्हान निकल म्हण कृष्णाने हा पुरे हा फक्त प्रेम करतलो. माना मानव हा परमेश्वर, मी स्वामी पतितांचा, भोगी म्हणून उपहासा मी योगी धर्माचा. तशी हा म्हाका भोगी म्हणा ती काही हरकत ना जाल्यार हा पती तांगेल सेवा करतलो. तशी आमगेल्या हान्ने रामागेल वंशज म्हळ्यार परमेश्टी गुरु राम शिवाजी महाराजांगेले गुरु समर्थ रामदास तांगेल गुरु श्री राम एक पत्नी व्रत जाल्यार शिवाजी महाराजांनी 8 बायल केले, 8 विवाह केले. कल खातीर राजकारणा खातीर. एक हंबीतराव मोहिते म्हण आशिल्लो तो शत्रुघ्न हाका म्हळ्यार भयंकर पॉवरफूल आशिल्लो तो. तर तो खंयचेय वेळार शत्रू ताका गाफील राबून आपणा बाजू फितूर करूं फावस म्हणून ताणें कल केलें ताणें चलयेल्या लग्न करून घेतलें. म्हळ्यार जाव्यान मोरका म्हूण तरी दिसना न्ही ताका. म्हळ्यार ही आयडिया म्हळ्यार असले आयडिया करून तांणी जाल्यार सगळ्यांक तें गोमटे करून पळयलें. हां, तो भब्बयशे राबताले तसलें हें. आनी तांकां शेवटी गो ब्राह्मण प्रतिपालक खंयचेय शत्रुघ्न पत्नीक सुद्दां तांणी मानाचें स्थान दिलें. सुरतान तांकां गोतस एक बायल मनीस पेटाऱ्यान बसून आयिल्ली. हां, कोणाकय गोत नाशिल्ली ती भिवून त्या पेटाऱ्यान बशिल्ली. आनी उगडच भितर बायल मनीस पळयना पळय तिवूय भिवून गेली. कले म्हळ्यार तांगेल ते मुस्लीम लोक बायलांगेल कसले हाल करता ती गोत आशिल्ले. आतां हो मगल कल करतलो. तर हांवें म्हळें माते भिवू नाका, अगो तूं ते तोंडावलें वस्त्र तरी काडी म्हूण कोण आसा तरी पळोवया म्हण. तो तिका अगदी भंय दिसलें, भोव गोमटी आशिल्ली ती. तिणें भिवून तें काडलें भितर. तांगेल तोंड कसलें सौंदर्य. हे माते तुगल वारी मगल जर आवस आशिल्ली गोमटी तर हांवें अशीच आमची आई असती सुंदर रूपवती. आम्हीही सुंदर झालो असतो वदले छत्रपती. छत्रपतीने तिगल साडी चोळी दिवन आमगेल महाराष्ट्रीयन पद्धतीन तिगेलो मान राखलो आनी तिका मेण्यान बसून तिगल घार व्हरून पावयलें. अजिबात कसलोय त्रास दिनासतना तिगल कूळ आरशे तिगले सगळी हें केली अशी. तर ते मर्यादाय पाळली, मर्याद झुगारूनय दिली. आनी हांग समर्थ सांगता ती हांग राजकारण जावंकाची मा जावंकाची. अफजल खान भायर सरला तेमी ती ताक्क समजायची त्या उत्तम पुरुशान कशी वागका तें ताणें सांगलें. तो अगदी तेमी ताक्क न्हय तांणी मावळ थंय प्रतापगड भयंकर चडच्याकय कठीण आनी थंय जंगल हें तें. तर कशीपणी कोण ताणें थंय येवंका म्हूण ताका जास्ती सैन्य घेवन येवचें जायना थंय. राजनिती जायनाची म्हळ खातीर तांणी हें केलें कले तीच जाग पसंद केली. एक व्हड शामियाना हें केलें
आणि हक्क सांगले समर्थांनी की तू संबंध तुका ड्रेस आणि अशी करी की आम्ही सिंपल अस का हे सगळे बाजू दवरचे आता राजकारण पळोवंक का तो असं असे बेईमानी तर आम्ही सुद्धा ताने बेईमानी करतना आम्ही चातुर्याने तागल बेईमानी धुडकावन राबका कल्या म्हळ्यार ही काळाची गरज असं ही स्वराज्याची गरज असं स्वराज्य जुनी बालवयांत असं ते रक्षण करका म्हण खातीर तांणी हाताक कशी ग्लोव्जचे घालून स्किना कलराचे अशी तरी वागणूक अशी दवरून घेतली कोणाकय कळनाशिल्लें तें आस म्हणून मोर कशी पंख अशी पसरता न्ही अशी पयली अशी आसता ते पंख पसर की थुंय 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 नाचता तशी ती वागणूक हात उबार भितर वागणूक भायर येताली तर ताणें तो येदोसो शिवाजी सान आशिल्लो 18-19 वर्साचो आनी अफजल खान कशी धिप्पाड 6-6.5 फुटाचो अशी बलदंड ताणें आपयलें आनी ताणें अट घालेली की शिवाजीन एकल्यान येवंका कले हाडची ना शस्त्र हाडची ना कले ना हो म्हणाल भितर लोखंडा चिलखत घालून घेतली शिवाजीने हां आनी ते वच्चे भितरी ताणें तागेलें आओ बच्चे म्हूण तागेलें स्वागत केलें हो भिवन भिवन वचून नाटक कितलें केलें ताणें की ताणें सांगलें आपणा भंय दिसता तेमी तुगल सैन्य सुद्दां तूं भायर दवरी म्हाका भंय दिसता शिवाजीन सांगलें हाका कौतूक दिसलें अरे वा म्हळ्यार हो भित्त तरी आपणाक जाय तर तुमी भायर राबाती म्हूण सांगलें ते भायर राबिले आनी हो मनांत भिल्लेलो नाशिल्लो तुळजाभवानी समर्थांक स्मरण केलें आनी वचून आओ बच्चे म्हूण ताणें लागीं घेतलें न्ही ताका अशी कोन्न ताका मानच पिरगळ्ळी कोणा गेली शिवाजी गेली अशी हातांत घेतले आनी ताका आपणाक खंजीर उपसून तो फाटीन खुपसता म्हणटना ताका कळ्ळें कलकी दग जाता असो ताबडतोब वागणूक काडलें ते पोट्टान खुपसून तागेलें अंत भायर काडटा दगा 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 करून वधरल कोणकी आनी थंय आशिल्ली ती मांकडशी मावळे धांवन आयले आनी तांकां मारून घाल सगळ्यांक कळ्ळें मागीर तांकां थंयची रस्त गुंतना ती धांवच्या जायना पण त्या मनुश्या गेले सुदाईन तांणी समाधी बांदली थंय हां ते समाधी पळोवनचें येता म्हळ्यार प्रत्येक मनशान देव आसता कळ्ळें हें ते तांगेल हा लागीं इमान राखून आशिल्लें दुसऱ्याला बेईमान आशिल्लें पूण तांगेल सुद्दां तांणी बरेपणच केलें त्यात आमी वाचच्या उत्तम पुरुष निरूपण हांगा तांणी सांगल्या 4थी समासावरीची जे जे देहे धरून आले ते ते काही करून गेले ज्यांनी ज्यांनी ह्या जगान देह धारण केला की प्रत्येकान काहीतरी कर्म केलें कर्म करचें म्हळ्यार कल्लें आमी केन्ना कर्म करता ती आमी जगान तुकलोपणी बदल घडयतात त्या दृश्टीने प्रत्येक मनुष्य जगांत आमगेल आमी कले कर्तव्य म्हणून करतात न्ही आमगेल मट्टाक आमी कलोपणी बदल घडोवन हाडचे प्रयत्न तरी करतात मागीर तो बदल एक फावट बरो आसता एक फावट वायट आसता हां तर ज्या मनशाला अंगात विशेष कर्तृत्व शक्ती असता की ती जगांत तूं मस्त बदल घडोवन हाडूं शकता आनी हो सगळो व्यवहारू जाल्यार स्वार्थाच पार्श्वभुमीचेर मस्तपण चलता तेमीत लोकांक त्रास जाता ताजो हाजी उलट एक फंतां केन्ना पूण जगांत तशी बरी मनुश्य जल्मा येतात की तांगेल हा आंगान व्हड कर्तृत्व आसता आनी तांगे सगळो कर्मसंभार निस्वार्थीपण पवित्र पार्श्वभुमीचेरच उबारलेलो आसता तेमी श्री समर्थ हांगा म्हणणें आसलें की असली मनुश्य म्हळ्यार ईश्वरी कृपेन जन्म आयिल्ले आसतात ईश्वरी कृपेक पात्र जालेले असतात तांगेल अधिकार आसता ईश्वरी कृपा मेळोवची कलमे ईश्वरी कार्या खातीर तांणी जन्म घेतला तर ईश्वरान मदत करपाची न्हय म्हणून ईश्वराक शक्ती तांगेल मागची रक्षणार्थ सतत सिद्ध आसता तेमी तांगेल हातांतल्यान घडचें कार्य हें ईश्वरी कार्य प्रत्येक समाजांतू प्रत्येक शतकांतू मानवी जिवनात भिन्न भिन्न क्षेत्रांतू असली मनुष्य निर्माण जातच असतात श्री समर्थ हांगेल काळांतू भारतीय हिंदू समाजान शिवाजी राजा हो अशी मनुष्य जावन गेलो तागल शब्दचित्र म्हणल्यार ह्या समासांतून दिसता शिवाजी महाराज हे राय आशिल्लो राजपुत्र म्हूण येद किंवा वतनदाराल चल्ल म्हूण येद शहाजी राजे हां श्रीमंत खावन पिवन सुखीची पण तांणी कितलो लोकांक संवसार सांबाळ्ळे आनी तेमीच ती जीव दिवच्या तयार जाली शिवाजी महाराज आत्मज्ञानी किंवा ब्रह्मज्ञानी संत नाशिल्ले जाल्यार ते कशे आशिल्ले सर्वभूत हिते रतः सगळ्यांतू देव पळोवन तांकां सेवा करची बहुजन हिताय बहुजन सुखाय च
तशी ब्राह्मण आणि गो ब्राह्मण प्रतिपालक अशी तर अद्भुत काम तांगेल हातांत घडचेस म्हणना पडे हें कल्लेल बा प्रसंगू नाट्य प्रसंगू अफजल खानालो म्हणून तांणी तांकां मॅसेज पेटयलो काळजी घेया ती त्या वेळारी हे काळजी कशी घेवची हें सांगिल्लें ह्या समासांत पयलीं दिल्या आनी ताजे नंतर इतली खुशी जाली तांकां ते सक्सेसफूल जाले म्हणून तांणी देवा गेले प्रार्थना केल्या हें तुगेलें देण ईश्वराचें तूं देवाल कृपे पात्र जाला देवाल कृपे मी ती तुका इतलें यश मेळ्ळां तेमी शेफ फारून वचूं नाका गर्व करूं नाका ग्रावंडार राब हें मुख्य व्हड गुरू आसता न्ही खरो गुरू तो आमकां वी आर पूट एट द ग्रावंड ऑन द ग्रावंड लेवल म्हळ्यार आमी हें जावन वचूं न्ही गर्वान विचलीत जावं नये म्हळ खातीर त्यात वाचच्या आमी उत्तम पुरुष निरूपण श्रीराम समर्थ नाना वस्त्रे नाना भूषणे येणे शरीर शृंगारणे विवेके विचारे राजकारणे अंतर शृंगारी जय श्रीराम शरीर सुंदर सतेज वस्त्रे भूषणे केले सज्ज अंतरी नसता चातुर्य बीज कदापि शोभा न पवे अर्थांत हिंटच डायरेक्ट बरोवचे शकनात ते तांणी सांगलें तूं गोमटो राजबिंड आस जरी गुड्डो आशिल्लो चान आशिल्लो ते राजबिंड आस हां शरीर तुका सुंदर सतेज आस तूं राय अशें न्ही ती वस्त्र भूषण सगळें सज्ज आसा ती जाल्यार अंतरी नसता चातुर्य बीज चातुर्यान वाग चतुर जा कोणागेले दगाद हें सगळं तूं कळका तुगेलें हेर पेटोवन समज पळय हां आनी कशी केल्या कशी जायद हाजी विवेचन करा ती विवंचन करा ती कदापि शोभा न पवे अंतर नसता चातुर्य बीज तुंड हेकांड कठोर वचनी आता हो कशें आसता अफजल खानू तुंड म्हळ्यार तोंडाळू हेकांड हेंकाड कठोर वचनी अखंड तोले स्वाभिमानी न्याय नीती अंतःकरणी घेणार नाही न्याय नीती तांगेल अंतःकरणारे ते पावनाची ते तरे शीघ्र कोपी सदा कदापि न धरी मर्यादा तांकले मर्याद म्हणून आसना आणि मर्यादाचे आसना खंयचे ते खंयचे लेवला वता दुसऱ्यांक त्रास दिवच्याक राजकारण संवादा मेळोवची नेणे तांकां राजकारणान तूं कोणाले तह करचो गोमटेकून उल्लोन डिस्कशन करचें गोमटेकून मेळचें हें सगळें तांकां जमना ऐसे लौंद बेईमानी कदापि सत्य नाही वचनी पापी अपस्मार जनी राक्षस जाणावे डायरेक्ट तांकां म्हळ्या समया सारिखा समयो येना प्रत्येक समय विंगड आसता एक एक बरे समय आसता ती सगळें तुगेलें राय म्हणून तुका हें करतले अभिषेक करतले सगळें तें सगळें तशें आसना ती तुका मारूक टपलेली मस्त जाण आसा ती बरे लोकां पेक्षा असले वायट लोक आजू बाजू भरल्या ती तेमी ती समया सारिखो समयो येना तेमी एक नमुन्यान वागून अशी रूल करून हांव बरोच तेमी सगळ्यांना बरें वागतलो कोण वायट आसता असल्यार सुद्दां हांव बरेंच वागतलो अशी कोण दग दिता तांकां सुद्दां हांव यो म्हाका दग दी हां फाटीं तूं खंजीर खुपसी म्हूण सांगतलो अशी जावं नये कळ्ळें म्हळ्यार स्वराज्याची धुरा तुगेल खांद्यार आसत हां समया सारिखा समयो येना नेम सहसा चालेना नेम धरिता राजकारणा अंतर पडे तूं कल्लें राजकारणांत सगळे प्रसंग समन आसना ते समान थंय एकच नियम चलना अति सर्वत्र वर्जावे हां सगळे कडेन खंयच्याचे अति करूं नये तेमी हांव अशीच ड्रेस करतलो तशी ड्रेस हांव हें करच ना हांव तें करच ना हांव ताका वचन दिलां हांव निहत्त येतलो म्हणून हें वचन बिचन पाळचे भानगडें पळोवनाका फार आग्रह धरूं नये ताणें वचन दिलें पण तो स्वता तागेल खंजीर बिंजीर घेवन येवचोच तुगेल्या पोटांत खुपसच्याक तेमी तूं चिकेची जाग्रता फार मस्त आग्रह दवर नाका हां तुमचेरी तुळजा भवानी कृपा दृष्टी आस भई तरीकय तुगल विचारान तुगल भितर जो श्रीराम बसला तुगल सद्गुरू बसल्यार तागल विचारान कार्य कर आणि कायम सावधान राबका आपल्याचे निष्ठ आसता लोकांक तूं सांबाळचेस तुजेर निष्ठ दवरून कितले लोकांनी तांगेलें आयुश्य बरबाद करून घाल्या तुका सम पावोंका म्हळ खातीर कित लोक मृत्यूमुखी पडले तुगल खातीर हसता हसता तांणी मृत्यू कवटाळले तर तसल्यांक गेले आयुश्य फुकट घालोवचे ना आमकां स्वराज्य हाडपाची राम राज्य हाडचेस दुर्जनांगल बंड मस्त दिवस जाल माजल्या म्हणून आमी खबरदारीन आसका तेमीत वेळ सदैव एक सम आसना हाचे खातीर एक नियम सतत चलना
नियम चलोवचो आग्रह धरलो तरी राजकारणांत अडचणी येतात. त्यांनी ती खंयच्याय बाबतींत अती करूं नये. जशी प्रसंग असता तशी समज विचार करून वागका आणि बुधवन जावका, बावळट जावचे ना. येरा गबाळ्याचे काम नव्हे तेथे पाहिजे जातीचे, आणि तू जातीच असं म्हणून सांगले. अति सर्वत्र वर जावे, प्रसंग पाहोन चालावे, हट निग्रही न पडावे, विवेकी पुरुषे. श्रीराम बहुतची करिता हट, तेथे येऊन पडले तट, कोणी एकाचा सेवट झाला पाहिजे. तू सांगता व आता आयला भाई तुंगलपैकी एकलोच कोणी कोणी वाचतलो, एकलो मोरचस. त्यामुळे बी केअरफुल, बिवेअर ऑफ डॉग्स म्हणतात पळय तशी, बिवेअर ऑफ दीज राक्षसाज. बरे ईश्वर आहे स्वाभिमानी, विशेष तुळजाभवानी, परंतु विचार पाहोनी कार्य करणे. तू स्वतः विचार करी स्वतःला, अखंडची सावधाना. बहुत काय करावी सूचना, परंतु काही एक अनुमाना आणले पाहिजे. थोड मात्यान घ्याय हां. तरी त्यांचा समर्थापासी बहुत जन, राहिला पाहिजे स्वाभिमान. निश्चळ करून या मन लोक असती, म्लेंच दुर्जन उदंड, बहुता दिसांचे माजले बंड. या कारणे अखंड सावधान असावे. सकळ करता तो ईश्वरू, तेने केला अंगीकारू, तया पुरुषाचा विचारू, विरुळा जाणे श्रीराम. आता त्यांच्या सक्सेसफुल जालते. वध केलताने अफजल खानागले, तांकां सगळ्यांक मान घाले. समाधी नंतर केली पण तांकां सगळ्यांक मान घाले. तांकां इतले बरं दिसले, इतले खुशी दिसली. तांणी ताका शंभू महादेवाला अवतार म्हळे. कोणाक आमच्या शिवाजी राजेंक. न्याय नीती विवेक विचार, नाना प्रसंग प्रकार, परीक्षिणे परांतर, देणे ईश्वराचे. रे हे तू खंय करतलो, देणे ईश्वराचे, ईश्वराल कृपा. महायज्ञ सावधपणे, समयी धारिष्ट धरणे. तू धारिष्ट धरले, अद्भुतची कार्य करणे, देणे ईश्वराचे. यश कीर्ती प्रताप महिमा, उत्तम गुणासी नाही सीमा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा, नाही दुसरी उपमा, देणे ईश्वराचे. देव ब्राह्मण आचार विचार, कित्येक जनासी आधार. सदा घडे परोपकार, देणे ईश्वराचे. तू नुसते रायने, नुसते स्वराज्य चलेना, तरी रामराज्य तू केल्या. एहलोक परलोक पाहणे, अखंड सावधपणे राहणे. बहुत जनाचे साहणे, देणे ईश्वराचे. देवाचा कैपक्ष घेणे, ब्राह्मणाची चिंता वाहणे. बहुत ब्राह्मणांक सुद्दाही हें करताले ते, तांचे गमतेंची हेस त्यावेळची परिस्थिती कशी आशिल्ली आणि कड्डेर कशी जाली. आनंद वनभुवन केलें त्या तिग जाणांन मेळून. पण समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज आणि सगळे मावळे, सगळे तांगेल बायलो, तांगेल हें सगळे जाण मेळून. इट इज अ टीम वर्क, इट वॉज अ टीम वर्क. आत्ता सुद्धा आमकां तशी करूं जाता. देवाचा कैपक्ष घेणे, ब्राह्मणाची चिंता वाहणे, बहुत जनासी पाळणे, देणे ईश्वराचे. ब्राह्मणाक यज्ञ करू दिनाशिले, अर्घ्य घालू दिनाशिले, काफीर म्हणून तांकां मारून घालताले, छळ करताले. तावळ कितले ब्राह्मणांक समर्थांनी ते हांगेल हातांतली चाबूक घेवन तांकां मारून दावणाक घालेले, रक्षण केलेलं असे. धर्मस्थापनेचे नर ते ईश्वराचे अवतार, झाले आहेत पुढे होणार, देणे ईश्वराचे. श्रीराम झालं, श्रीकृष्ण झालं, श्री बुद्ध झालं, विवेकानंद स्वामी झाले, इतले संत झाले, समर्थ रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज. आणि ते शिवाजी महाराज सांगतात ती जे ईश्वर, ते ईश्वराचे अवतार धर्मस्थापन करू येयले, झाले आहेत पुढे होणार, देणे ईश्वराचे. थोडे वर्सांनी न्ही आमच्या धर्माक ग्लान येतली. त्यामुळे मस्त लोक असत न्ही, ते फितूर जातात, ती हें जातात, तो एक शाप आसा गोत ना. त्या वेळार तांकां जागृत करचे खातीर हे ईश्वराल अवतार जन्म येतात. उत्तम गुणाचा ग्राहिक, तर्क तीक्ष्ण विवेक, धर्मवासना पुण्यश्लोक, देणे ईश्वराचे. सकळ गुणामध्ये सार, तजविजा विवेक विचार, जेणे पाविजे पैल पार, अरत्र परत्रीचा. आणि ह्या विवेक विचाराने आणि योजनेने प्रपंच आणि परमार्थ दोन्ही सम पार पाडूंक खातीर तो विचार आणि ती योजना सर्व गुणांचे सार असं. हांगा आमी मुख्य म्हळ्यार त्या तांणी तशी करना पळय जे कल नमुन्याचे हें आशिल्लें त्या काळांत
आनंदवन भुवन कशें जाल्लें तें समर्थांनी भोव आमटे बरयल्या. ते सांगता ती जन्मते सोसिले मोठे अपाय बहुता परी उपाय धाडिले देवे आनंदवन भुवनी कडरी स्वर्गीची लोटली जेथे राम गंगा महानदी तीर्थासी तुळना नाही आनंदवन भुवनी. देवाल पूज करची म्हळ्यार निप्पण करपा लागताली. तीर्थयात्रेक वचचे म्हळ्यार माथ्यार शें घेवन वचपा लागतालें. तांकां मारून घालताले. आतां तशें न्ही. राम गंगा जी आयली राम नामाने गंगा महानदी स्वर्गीची लोटली जेथे राम गंगा महानदी तीर्थासी तुळना नाही आनंदवन भुवनी आनंदवन भुवनी. त्रैलोक्य चालिल्या फौजा सौख्य बंद विमोचने मोहीम मांडली मोठी आनंदवन भुवनी. हें प्री प्लॅन्ड टीम वर्क. तें आमी तशी करता. आमगेल आत्तां आनंद भुवन येवंका जाल्यार अशी बरो एकलो राय येवंका आनी तो जर राय आयलो तरी ताका आमी सपोर्ट करता. आतां आमगेलो राय आयला ताका आमी सपोर्ट करता. हांव खंयचेय पक्षाची बाजू घेना जाल्यार आमकां विवेकान म्हळ्यार योग्य विचार करून मोहीम मांडली मोठी आनंदवन भुवनी. कडेल कल्पांत मांडिला मोठा म्लेंछ दैत्य बुडावया कै पक्ष घेतला देवी आनंदवन भुवनी. बुडाले सर्व ही पापी हिंदुस्थान बळावले अभक्तांचा क्षयो झाला आनंदवन भुवनी. त्रैलोक्य गांजिले मागे विवेकी ठाऊके जना कै पक्ष घेतला रामे आनंदवन भुवनी. आता डायरेक्ट तांणी म्हळ्यार बुडाला औरंग्या पापी म्लेंछ संवार जाला मोडिली मांडली क्षेत्रे आनंदवन भुवनी. उदंड जाहले पाणी स्नान संध्या करावया जप तप अनुष्ठान आनंदवन भुवनी. बंड पाषांड उडाले शुद्ध अध्यात्म वाढले राम करता राम भोगता आनंदवन भुवनी. हा आनंदवन भुवनान तूं रामच करता रामच भोगता. ते सगळे उपभोग घेतल राम करतल राम करून घेतल राम. सगळे कडेन राम भरला आणि रामदास भरला. रामाक दास जावन सगळे जाण काम करता आसत. राम वरदायिनी माता गर्द घेऊनी उठली मर्दिले पूर्वीचे पापी आनंदवन भुवनी. भक्तासी दीधले सर्व आरोग्य जाहली काया वैभवे सांडिली सीमा सार सर्वस्व देवांचे आनंदवन भुवनी. देव सर्वस्वी भक्तांचा देव भक्त दुजे नसे संदेह तुटला मोठा आनंदवन भुवनी. हांगा देव आणि भक्त विंगड वर्णिती. देव भक्तांत मेळ्ळो आणि भक्त देवांत एक जावन देवाक सेवा करूं लागला. तसले नमुन्याचे राम करता राम भोगता रामराज्य भूमंडळी सर्वस्वे मीच देवाचा माझा देव कसा म्हणो आनंदवन भुवनी. मगल देव कशें म्हणचे हांव देवालो तो मगल देव न्ही हांव तागलो म्हणून राम करता राम भोगता राम राज्य भूमंडळी हाळे. आणि मनासी प्रचिती आली शब्दी विश्वास वाटला जशी आचार उच्चार विचार एक जावं का तावळी हांन तू सांगिल वरी कले
सगुणी भजतो ताजे हे अशी नेतावळी हे केलेलं मी. सदा बोलण्यासारिखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवासी पाहे. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, ठाई ठाई हनुमंताल मंदिर, ठाई ठाई रामाल मंदिर, सगळीकडे राम नाम आणि हे हर हर महादेव, जय जय रघुवीर समर्थ. सगळं मन जानाक जागृती, हां ताजी मनाक प्रचिती आली, मनासी प्रचिती आली, शब्दी विश्वास वाटला. ह्या साधून सांगचे खरे सम, कामना पुरती सर्वे, आनंदवन भुवनी. हां आणि नंतर हे कशसं महिमा तो वर्णवेना, विशेष बहुता परी, विद्यापीठ ते आहे, आनंदवन भुवनी. आनंदवन भुवन म्हणाली शिवाजीगल राज्य हे जागते जिते जागते एक विद्यापीठ झालं. प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक शिक्षण सर्वांक चेरडू दोन हड्डान दोन बायलान दोन म्हाताऱ्यान दोन सगळ्यांक सक्षम केले समर्थाने. सर्व सध्या कळा विद्या न भूतो न भविष्यती, वैराग्य जाहले सर्वे, आनंदवन भुवनी. म्हणजे हे आनंदवन भुवन निर्माण झालें. आणि हांगा ते सांगता ती हांगो समास पूर्ण जाता. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे उत्तम पुरुष निरूपण नाम समास 6वा. श्रीराम. आता मी मुखाल समास घेऊया. जनस्वभाव निरूपण. प्रत्येक मनुष्य सामान्य मनुष्य अत्यंत स्वार्थी असता. देव सुद्दाही ताका आपणा स्वार्था खातीरच जाय असता. मनुष्या स्वभाव अशी की ताका कष्ट करू नाका त्या वेळा ती परिस्थिती आशिल्ली. तांकां पयलीं कष्ट करचे महत्व, कश्टांचे महत्व कळोवंका म्हळ खातीर आतां शिवाजीने हें हाडलें, स्वराज्य हाडलें. आतां टिकोवंका जाल्यार लेको तुमी कश्ट करा, ताका कश्ट करच्या नाका ती. फळ मात्र जाई आणि फक्त देवाक नाव घेतलं की जातवें ना. कर्मभुमीचो नियमच अशें की हांगा कश्टा शिवाय केन्नाय फळ मेळना. ज्यांनी सपाटून कष्ट केले की आणि जे विवेकान वागले योग्य विचाराने त्याचे भाग्य भोगून गेले. आणि बाकी सगळे करंट लोक प्रपंचांतू परमार्थांतू दोन्ही कडे योग्य विचार जावंका, प्रयत्न जावंका ती, कष्ट जावंका ती. कष्ट करतना पयलीं कष्ट जाता ती जाल्यार नंतर सुख मेळटा. पयलीं आळसांत घालेल्यार आळस सुखांत वता जाल्यार वय जायना, पण त्या वेळा दुःखची दुःख कोणें पळयनात. मागीर देवाल करतेपण खरें कशें असं हें विवेकान समजून घेवंका. ज्या मनशान तूं विचार ना त्या मनशान कसलोय अर्थ ना, जो विचारूच करूं शकना. योग्य जावो हें जावो विचारू करना तर विचार कोर न्हू. आणि विचार कोण करता? मन करता. त्या मनाच रिमोट आमी हातान दवरका. तो जाणकार मनशाक त्या मनाक संगत बरी लावंका. संगत बरी लायल्यार ते शिस्तीन वागता मन. ना जाल्यार कल जाता अंतरात्म्याक स्वतान बद्द करून दवरल्या मनान, ते खंय पण धांवता मन. आत्तांग आसा आतां वायट खंयच्यान वता तशी वचन नासतना. म्हणून मनाचे श्लोक ताचे खातीर डूज अँड डोंट्स. विचारान प्रपंच आणि परमार्थ दोन्ही साच्या जातात. आणि विवेकाने देवाल प्राप्ती सुद्दां जाता. आतां जनस्वभाव निरूपण हें तांणी दिल्या. हांगा तांणी सांगया भगवंताक लोक जेन्ना पूज म्हणून करता ती 4 प्रकारचे हेतू असतात अशें भगवंतान सांगलें. बहुसंख्य लोक सकाम भक्ती करतात. तांकां भगवंत नाका आसता जाल्यार भगवंताल्या येता न्हू सुख सोयी मात्र जाय असतात. हांव चिके वचून येता मगल घरात सांबाळ करी म्हणून देवा प्रार्थना करतात. मगल घर राखी हांव भायर फिरून येता म्हणून देव कल वॉचमन जाय आमगेलो. तशी न्हय तर सगळें सुख सोयी जावंक आसतात. अशी मनुष्य भगवंतागेलो वापर करून घेता केवळ आपणा स्वार्था खातीर. तर हांनी समर्थांनी हांगा एक म्हत्वाचो सिद्धांत हो सांगला. तो म्हळ्यार ह्या जगांत तुम्ही स्वता कष्ट केल्या शिवाय कले मेळचे ना. जिवनाचो नियम व्यवहारांतूय होच नियम आणि भक्तींत सुद्दां होच नियम. भगवंत भक्तागल मना प्रमाण घडोवन हाडता हें खरें जाल्यार ताजे खातीर पयलीं भक्त जावंका. भक्त कशें जावचें?
हां त्या एक पिक्चरान थंय आशिल्लें की खंयचें आपणे जन्मभरीच्या श्वासाई तुके मोजियले हरिनाम बाई मी विकत घेतला श्याम. श्याम एकल्यान विकत घेतलो. प्रत्येक श्वासा गणित रामनाम म्हणते मोजियले हरिनाम हरिनाम घेतले. हां तशी भगवंत मनाचे भक्ता मनावारी घडोवन हाडता जाल्यार त्या भक्ताकय मस्त व्हडी किंमत ताका स्वच दिवंक लागता, स्वताकच अर्पण करका लागता. घेशी तेव्हा देशी ऐसा तू उदार. नामदेव महाराज सुद्धा सांगतात, वा तू जोरस रे देवा, तू पयलीं घेता आनी कड्डेर तू जोर उदार म्हण म्हाका सगळें दिता म्हण. तर भक्त असचे आनी भक्त हांव आसा अशें दुसऱ्यांक दाखोवचें. आनी तुला फरक आमी देवाक फसोवचे शकनात. कळ्ळें? म्हळ्यार देव आमगेले भितरीचच न्ही, आमी दुसरे कोणाकय फसयतात, स्वताक फसोवचे शकनात. भक्ताक सुद्दां पुण्याई मेळोवंक लागता, अर्जन जशी द्रव्यार्जन करका लागता सर पुण्याई सुद्दां अर्जन करका लागता. ताजे सुद्दां कश्ट काडका लागतात. थोडे मूर्ख मनुष्य भगवंताक स्वरूप समजावन घेनासतना भगवंता बद्दल खंयच तो देव म्हणलेलो, हांव स्वताच सगळें करता अशें म्हणटले आसतात. हां जाल्यार समर्थांक ही गोश्ट मान्य नाशिल्ली. इहलोक आनी परलोक दोन्ही कडेन प्रयत्नवादू आनी योग्य विचार म्हळ्यार विवेक हे आवश्यक आवश्यक आनी आवश्यक. नुसते फट्टी भाबडेपणाने किंवा कष्ट करनासतना भाबडे लोक देव सगळं दितच न्हय. तरी एकेका म्हणटात की असेल हरी तर देई खाटल्यावरी. तावड्या काय सांगले काय खाटल्यावरी देई, खाटल्या सकट उचलून बाहेर टाकेल अंगणामध्ये देव येऊन. खाटल्यार न्हिदून कोणे देव दिना, आमी कष्ट काडका ती तावळ देव दिता. ह्या जनस्वभावाचेर समर्थांनी मस्त टीक केले. कष्ट न करतना सुद्दां भगवंताक भगवंत जर भक्ता दिता रावल्यार हां तो भ्रष्टाचार जायना न्हय. आमी म्हणटात भ्रष्टाचार कोर न्हय भक्ताने म्हणून, देवानेच भ्रष्टाचार केल्यार जाता न्हय. देव केन्नाय करना भ्रष्टाचार. आमी ताल्ले न्याय असत. हां त्यात आमी हांगा ताजी वाच्या जनस्वभाव निरूपण. श्रीराम समास 7. श्रीराम समर्थ. जनाचा लालची स्वभाव आरंभीच म्हणती देव देव देव, ये देव वो देव वो देव. म्हणजे मला काही देव ऐसी वासना. काहीच भक्ती केली नसता आणि इच्छिती प्रसन्नता. जैसे काहीच सेवा न करिता स्वामी समागती. कामा लागली काम कले करची ना, पगारा दिवस पगार मात्र मागता. कोण दिता? काम केल्या मात्र पगार मेळटा न्हय, दिना ती. कष्टे विण फळ नाही, कष्टे विण राज्य नाही, केल्या विण होत नाही साध्य जनी श्रीराम. आळसे काम नासते हे तो प्रत्ययास येते, कष्टाकडे चुकाविते हीन जन. आता खंय साधी इडली जरी करची म्हणली तरी आम्ही धानपाळ उडदा डाळी आणि भिजोवंका, तावळ ती भिजता, रात्री वाट्टून दवरका आलस करनासतना. तावळ दुसरे दिवस बऱ्यो इडली खावच्या मेळटा ती. नाल्यार आप्याप येवन पडतात वय. हां आजकाल ते भुरशी खंयचे पूण आमी इडली हाडून खातात पीठ हाडून करून. ते कितले म्हूण जाता, ताका घार केली इडल्यान चव आसना. स्व कश्टार्जित जे आसत ताजे जे मोल आस न्ही तें भायरच्यान हाडलेल्याचेर आळसान केलेले चलना. आळसे काम नासते हे तो प्रत्ययास येते. साद न्हिदतना दूध होऊन केलं थंड जायना पडे फ्रीजान दवरया म्हणून दवरनीची दुसरे दिवस सकाळी वायट जावन गेले. गरमी दिवसांत वायट जाता. आळसे काम नासते हे तो प्रत्ययास येते, कष्टाकडे चुकाविते हीन जन. तो गुजातीच लोक न्ही कष्ट करूक चुकतात. हां कष्टाकच चुकयतात ती. म्हळ्यार कळ्ळें की हीन प्रतीस लोक कष्ट करण्यान तू चुकारपणा करतात. म्हळ्यार कळ्ळें कामचोरपणा. आधी कष्टाचे दुःख सोसिती ते पुढे सुखाचे फळ भोगिती. कोण आळस उडोवन काण उडोवन कष्ट करू तयार जात की कष्ट करत की स्वतः ताका पयलीं कष्ट जाता ती दुःख सहन करका लागता जाल्यार मुखार ते इतले गोमटे सुखाचे फळ भोगता ती. दुसरी कशी असता ती आधी आळसे सुखावती. पयलीं आळस आराम न्हिदलो. हां मग तशी जातालें मध्य कल की गुळी घेताले एक सम न्हिदल की व्यायाम जायना काय ना, सुस्त येता. आधी आळसे सुखावती त्यासी पुढे दुःख, आंग सगळं दुखच्या लागले. तावळी झक्कत व्यायाम सुरू केलो सकाळ उठून. इहलोक अथवा परलोक आमगेच प्रत्येक वेळा आम्ही स्वतः जीवन पळोवंक आम्ही कल करत असत.
इहलोक अथवा परलोक दोहीकडे सारखाच विवेक. व्यवहारात सुद्धा आळस कोण व्यवहार जायना. दुकान काढले, दुकान लक्ष दिना, कोणाकी चलोवच्या दिले तो खांब पावून बसलो दुकान पुरे. भ्रष्टाचार हाक पुऱ्या तोंडा पान पुसली. तशी परलोकान तू आळसान कोण तू आराम करी, म्हाका नुसते पयशे हाडली, हांव तुका सगळें दिता, चेडा पास करता, चलये लग्न करता, अशी फट्टी आश्वासन दितले बाजार बुणगे म्हणटात तांकां. तसले गुरू म्हणून घेतले असतात. तांकां कले विवेक असना. हां, तर परलोकान सुद्धा ना अरत्र ना परत्र दीर्घ सूचनेचे कौतुक कळले पाहिजे. हां, हांव तुमकां सांगता, दीर्घ सूचना म्हळ्यार दूरदृश्टीन पळोवंका, पारखून घेवंका मनुश्यांक. संत सहवास म्हण संत सुद्दां कोण म्हूण पारखून घेवंका. मेळविती तितुके भक्षिती. बरें तुमी कले हें केलें, उदास विचारे खर्च करीन. आमकां तुकाराम महाराजान तो एक अनुभव सांगला. जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी जोडोनिया धन. त्या लक्ष्मी जावंका, अलक्ष्मी नाही, वाजत गाजत येतली लक्ष्मी. लक्ष्मी म्हळ्यार कडल्यान नुसते पयस नाही, औदार्य, सुदृढता, शरीर शक्ती, युक्ती, भक्ती, औदार्य, करुणा, प्रेम, हे सगळे जे गुण असत ते पुरे लक्ष्मी असत. धन, आणि हे धन कोणाले असतात की ती मनुष्य धन्य म्हणून घेतात, धन्य जातात. जाल्यार हें जे मेळ्ळें ते पुरे कश्ट काण सगळे घेतले, कसले बजेटिंगच ना, मस्त कश्ट काडले, मस्त पयस कमायलो, ताका वाट्ट फुट्टा ती. चेडवां पुरे दिवन सोडले आयतेंची, तांकां बरें ते वायट मार्गा लागतात, पुरे पुसान ती कडेन. तशी ना. मला आई तरी सांगताली, कोण कमावन हाडता न्ही तांगेल नांवान थोडे पुणी दवरपा. आमकां मस्त कश्ट आशिल्ले, प्रत्येक रजेन हांव कामार वताली, हांव पुरा पगार किल्ल्या दिवचो. तर तिन्ने अगदी कमी पगार आसतालो, तांतूल एक 100 रुपयाचं रिकरिंग अकाउंट काडेल बँकान मगल नांवाचेर. आनी जेन्ना मगल लग्न ठरलें त्या वेळार ते 1600 रुपीज जमलेले, ते तिने म्हाका काण दिले, हे घे बाळा तुका संवसाराक. त्या वेळार सवरगाय आशिल्ली, 55 वर्सां पयले, मस्त ताजी वॅल्यू आशिल्ली 1600. हें सांगचें कल्लें की जे दिल्लें नवें हिने पुरे पगार हाड दिलो, चला खर्चान पुरे पुसात करूया ना. काटकसर ती तरी त्या वेळार हे ग्राहक पैठणी अशी कले नाशिल्ले. नळबाजार वचून तिने सगळे मेंबर्सांक गोळ केले आनी सगळ्यांगेर कलकल सामान जाय लिस्ट करून ती आनी 1-2 जाणां घेवन बसान हे नळबाजार वताली. थंय एक व्हड दुकान आशिल्लें होलसेलाचें, थंय सामान सांगचें आनी ताजे पयशे दिवचे, आनी हातगाडीर तो मनुश्य घेवन येतालो, घेवन याना पडे वांटे घालचे सगळ्यांक. म्हळ्यार ही कार्य करून कल खातीर तरी काटकसर म्हळ्यार इतली सुद्दां अति सर्वत्र वर जावे, इतली काट करच्या खंय कसर सोडणे अशी सुद्दां न्ही. लाईफ एन्जॉय करका. सर्व काही प्रमाणामध्ये असावे. तशी इहलोक आणि परलोकान सुद्दां तशीच सगळं करका. जाल्यार अति उपास केलो, अतिच केलें, देव केलें, सम सांभाळून विवेकान सगळं करका. दोहीकडे सारखाच विवेक, दीर्घ सूचनेचे कौतुक कळले पाहिजे. दूरदृष्टीन पळोवंका. आमगेलें आतां हेल्थ कशें आसा, हांव काय म्हणटार जावचें आसा, मेळ्ळेले पुरे खर्च सोडून किंवा चेडवां पुरे दिवचें जायना. नाजाल्यार घर घेता का घर, कोणी घर देता का घर म्हणून विचारका लागता. ते नटसम्राटान जालें तशी अवस्था जाता. त्यांनी ती तशी केन्नाय करूं नये. स्वता मानतारपणा खातीर तजवीज मीच कोन्न दवरका. आनी मुखार कल्लें म्हण कलें दिल्लें कोन्न दवरलें, कलें चेडवांक कलें दिल्लें, तेणें आयत सगळें दिवं नये. तांगेल तांणी मेळोवचें शिकता. तांकां संस्कार दिवंकात मुख्य म्हळ्यार. मेळविती तितुके भक्षिती, ते कठीण काळी मरोना जाती. तांकां वायट दिवस आयले मानतार जायना, पण तांकां कोणें पळयना ती. म्हळ्यार पुरें आशिल्लें धन दिवन सोडलें चेडवांक. दीर्घ सूचनेने वर्तती तेची भले. श्रीराम. इहलोकीचा संचितार्थ, परलोकीचा परमार्थ, संचिते विण व्यर्थ जीत मेले. संचित करका म्हळ्यार साठोवंका थोडपणी. जें आमकां मेळटा पुरे खर्च करून सोडचें न्ही. सगळें आमी कितले पुण्य कमायलें, हांव थोडें मल पुण्य दिता, मल चेडा बरें करी, मल चेडा पास करी, अमकें लग्न जावं, गेलें तें पुण्य पुरे थंय गेलें. फाई मोर वतना देव म्हणटा तुगेलें, अरे हांव इतलें सगळें केलेलें, मल कलें पुण्य ना हांवें म्हणून. तूं फळाची अपेक्षा केली, तुका थंय दिवन जालें आमी, तूं घेवन जालो पगार तुगेलो, आतां कलें ना म्हूण.
तशें जाता. इहलोकीचा संचितार्थ, परलोकीचा परमार्थ, संचिते विण व्यर्थ जीत मेले श्रीराम. त्यामुळे एक पण मेले नाही. हां, अशी ज्या लोकांक हाजे लोभ असता, आसक्ती असतं की ते एक पण मरना, एकदा मेल्याने सुटेना, पुन्हा जन्मोजन्मी यातना. आपण असं मारी वाचविना तो आत्महत्यारा. श्रीराम, प्रतिजन्मी आत्मघात कोणे करावे गणित, या कारणे जन्म मृत्यू केवी चुके. जन्म मृत्यूचं जर तांकां सुटचें असल्यारी, जशी आमकां ओल्ड एजांत आमकां बैसून सम खावंका, पेन्शन मेळका, पयस का जाल्यार संचीत कोण दवरका. दुसऱ्या गेल धनाची अपेक्षा करचना, पण स्वता कमायलें सगळं खर्चूंच ना, सेविंग करका, सम इन्वेस्ट करका. तशी परमार्थान तू आमगेल वेळ आमी इन्वेस्ट करता ती, तो वेळ एक पण गेल्या परत येना. तो वेळ अशें आमी इन्वेस्ट करका की ते व्याजा सकट आमकां म्हानतारपणान मेळका. म्हानतारपणान इन्वेस्ट करची न्ही, मोरचे दिवस येतात. सान धोन करका. प्रतिजन्मी आत्मघात कोणे करावे गणित, या कारणे जन्म मृत्यू केवी चुके. देव सकळ काही करीतो, ऐसे प्राणी मात्र बोलतो, त्याचे भेटीचा लाभ तो अकस्मात झाला. अंग समर्थ सांगता ती अशी कोण प्रत्येक जन्मात आत्मघात चलतं असं, कितकी जन्म जाता ती ताजी गणित करू जायना. देव सगळं काही करता अशी मनश म्हणतात नव्हे, सगळी म्हणतात ती. जाल्यार भगवंतागल भेट मात्र अकस्मात जाता. कशी जाती अकस्मात म्हळ्यार कशी जाता. हांव जर ह्यो मगल कसलें केलें तरी की म्हाका यश येना, इतलें हें त्या दिसा हांव कोणाकी सांगलें, आमी कोशंट म्हणटात न्ही, आजकाल मस्त फॅड असं कोशंट, सगळ्याचे कोशंट काडटात. म्हळ्यार कळ्ळें, QR म्हणटात हाजें पेमेंटाचो कोशंट आसता. तशी IQ इंटेलिजंट कोशंट. भोव बुदवंत, बुदवंत म्हळ्यार ते कोणकी इतली बुदवंत आशिल्ली आमची घरांत तूं तांकां बुदवंतांकडची म्हणटाली, बुदवंतांकडची. तशी तांगेल घरांत सगळीं बुदवंत, तशी आमी भोव बुदवंत म्हणून दाखोवचें. तशी सुद्दां उपयोग ना भोव बुदवंत जावन. तर तांणी दूरदृष्टी करका. देव सगळं काही करता म्हणून सांगून, देव सगळं काही करीतो, ऐसे प्राणी मात्र बोलतो, त्याचे भेटीचा लाभ तो अकस्मात झाला. तर त्या वेळी हांव हें सांगताली की इंटेलिजंट कोशंट आसून नुसतें चलना, तरी इमोशनल कोशंट प्रत्येक मनशान थोडपणी आसता. प्रत्येकाक मन असं, मगल मनाक दुखलें म्हणटात. तरी मगल मनाक दुखलें म्हळ्यार मन म्हळ्यार हांव न्ही, मगल मनाक दुखलें. पण आमी मन म्हळ्यारूच हांव, देह म्हळ्यारूच हांव, अशी देहभावांत आशिल्ली न्ही ती. म्हाका दुखलें म्हणटात, म्हाका सुद्दां दुखता अशें, जाल्यार तशें चलना. देव सकळ काही करीतो, ऐसे प्राणी मात्र बोलतो, त्याचे भेटीचा लाभ तो अकस्मात झाला. श्रीराम, विवेकाचा लाभ घडे, जेणे परमात्मा ठाई पडे. विवेकाचं जेन्ना विवेक कोणी शिकयतलो मेळ्ळो, तरी मात्र तुमकां परमात्मा म्हळ्यार कल्लें म्हणून कळटा. विवेक पाहता सापडे विवेकी जन, जे जन जान विवेकी स्वता आसत की तांचल्या वचुल्यारी आमकां विवेक मेळटा नवे. आमी भीक मागच्याक एक मनुष्य भिकारी आशिल्लो, तरी राय एक पंत वतालो, तर तांणे सांगलें यो, आनी एक आपणाक कार्ड, एक श्रीमंत मनुष्य तो म्हणा की आपण तुका हें दिता, काम बीन दिता, यो आपण तुगेलें बरेंपण करता. तर तो तें कार्ड घेवन पत्त सोदून तागेलो घार वचूलो. पळयल्यार तो देवाल पूज करतलो बिलकुल, देवा म्हाका आनी मस्त संपत्ती दी, देवा म्हगेल्या चेडवांगेल बरेंपण करी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी, देव देव देव. तर तो गपचूप राबलो आनी तो कंटाळून वचूलो. वतना हा जागृत जालो आनी अरे हांग यो तुगेले फुडें मागो येयला न्ही म्हणून. तर ताणें म्हळें ना बा, हांव आतां मागना, हांव तुल्ल्या मागल्यार एक भिकाऱ्यान दुसरी भिकाऱ्याल्या मागिल्ली बरें जाता. तूं स्वताची भिकारी आसा, देवाल्या भीक मागतस, तुका हात पांयाक कश्ट करूंक सगळें जाण आसा, तूं स्वता कले करूंक शकता, तूं देवाल्या भीक कले मागता. आनी हांव भिकारी म्हणून भीक मागता, पण तूं राय आसून भीक मागता, तुल्ल्या म्हाका कले मेळची ना म्हणून. आनी तो वत राबलो. जाल्यार विवेकी जे आसा ती, विवेक खंय मेळटा,
श्रीमंत लोकांना एक मस्त फंत विवेक असना, विवेक असता ती ना अशी ना जाल्यार कोणाल्या विवेक असती तसरी जानाल्या वचुल्यार मात्र आमकां विवेक मेळटा. कोण प्रसन्न असत की तांगळ सहवासांत रावल्यारी आमकां प्रसन्नता मेळटा. कोण समाधानी असत की तांगळ सहवासांत असल्यारी ते आमकां समाधान दिता ती आनी आमकां मेळटा सहवासान. कोणाक आनंद आस की तांचो सहवासांत वचून की आमकां प्रसन्न दिसता, आनंद जाता. तशी विवेक, विवेक म्हळ्यार योग्य विचार कशी करचो हातूंत तूं प्रवीण जे लोक असती तांगळ सहवासांत रावता. देव पाहता आहे एक परंतु करीतो अनेक, त्या अनेकास एक म्हणू नये की. म्हळ्यार कळ्ळें? खरें पळयल्यार देव एकच असे. सामान्य मनुष्य अनेक देव अशी मानतात. त्या अनेक देवांक एक देव म्हणू जायना न्ही. देवाल मूळ स्वरूप आणि देवाल कर्तृत्व ही दोन्ही खरी कशी असती हें बरोबर समजावन घेवंक. देव एकच असत पण अनेक रूपांनी, अनेक रूप घेवन तो तागेल कर्तृत्व अनेक पटींनी करता. एकू देव अंतरात्मा कसले करता तितले देह चलयता, वय की न्ही. प्रत्येकान तो विंगड विंगड जावन बसता पण तो आस कोण एकच. पण तो करता अनेक भानगडे करता आनी तितले कोर नसल्यात. श्री कृष्णालें पळयात, तो जल्म आयलो कैदेंत, ताणें यशोदेक हें दिलें. ते एक हातान ताका सुदर्शन चक्र पण एक ताच्या हातान बासरी आसता, प्रितर की बासरी वाजोवची तशी. एक पंत आनी कले करता आनी एक पंत आनी कले करता. एक पंत एकदम योगी स्वरापता निसंग. एक पंत भर रणांगणांत तूं कृष्णाक हाणें अर्जुनाक कृष्णाने हें सांग भगवत गीता सांगली. एक पंत उद्धवाक प्रेम दिलें, त्या गोपी संगात नाचलो. ते हाल्या सांगात कोण तो सुदाम्या गेले, फोव इतसो फोव प्रितीन खाल्लो, तागेले पाय धुल्ले, ताका न्हाणयलें सगळें. अशी तो देव, तो एकूच देव जाल्यार नाना नमुन्याने लोकांक सेवा करता आसता. सगळं कर्तृत्व तागेलें. देवाचे कर्तृत्व आणि देव कळला पाहिजे अभिप्राव. जर तू कळल्या विण कित्येक जीव उगेच बोलती मूर्खपणे, शहाणपण वाढाया कारणे, तृप्ती लागी उपाव करणे ऐसे झाले. म्हळ्यार कळ्ळें? आपणाक शहाणपण दाखोवचे खातीर थोडे लोक उगीच मूर्खपणान देवा बद्दल किंवा कर्तेपणा बद्दल उलयतात. देव सगळं, पण एखाद मनशाक जर भूक लागली तरी भुकेची तृप्ती जावच्या ताणें जेवंक न्हय, हो सरळ उपाय. देवा देवा करता बसल्यार ताका दिता देव ना, स्वता उठावन रांदप करून जेवंका. हें प्रॅक्टिकल. तर त्या जेवण करी म्हळ्यार हें प्रेरणा सुद्दां तो देवूच दिता, तोच आमकां ताकद दिता. जाल्यार आमी नुस्तें बसून रावतात मूर्खपणाने. तर तृप्ती जावंका जाल्यार आमीच हात पाय हालोवंक खातीर, आमीच कश्ट करूं खातीर. जेही उदंड कष्ट केले ते भाग्य भोगून ठेले, येर ते बोलतची राहिले करंटे जन. करंट्याचे करंट लक्षण समजोन जाती विचक्षण. म्हळ्यार बुद्धवंत लोक करंट्याक करंट लक्षण कळटा. भल्याचे उत्तम लक्षण करंट्यास कळेना. जे विचक्षण म्हळ्यार बुद्धवंत आसता ती तांकां हो करंट असो हो कसले ताका लागना, बरप लागना. मागशे आमगेले मोठ आंतणी काही बरप लागना तिल्यांक मोठ होवन दवरताले. फुकट थंय जेवण बिवण मेळटालें आनी भटपण शिकरे. स्वामीज एक म्हणाले, ह्या भट्टांकले कळना म्हणून तुम्ही ग्रहस्थ लोक तक्रार करतात. ज्या मनुष्याक कल्ले व्यवहाराच कसलें कळना, कल्ले ABCD अ आ इ सुद्दां कळना, तसल्यांक संस्कृत श्लोक आनी पाठ जावंच केले ना, तसल्यांक तुम्ही भटपण शिकोवच्या हांगाण घालतात. ते बरोबर न्ही. आनी कडेन तक्रार करूं नाका ती, तक्रार करूं नाका ती. मागीर तांणी कडेन नॉर्म्स दवरले अमूक एकच हाडचें म्हणून. तशी विचक्षणांक करंट्यागल करंट लक्षण कळटा. करंट्याचे करंट लक्षण समजून जाती विचक्षण, भल्याचे उत्तम लक्षण करंट्यास कळेना. जाल्यार करंट जो आळशी मनुष्य असता ताका बुद्धवंत कोण असो तागेल महत्व कळना. त्याची पैसावली कुबुद्धी, तो सगळे कडेन नेगेटिव्ह थिंकींग करता. कल्ल्या वेल्यान हो बुद्धवंत असो, कल्ल्या म्हजे पेक्षा बुद्धवंत की अशी. तेथे कैसी अचेल शुद्धी, कुबुद्धी तेची सुबुद्धी ऐसे त्यासी वाटे. श्रीराम. मनुष्य शुद्धीस सांडावे त्याचे काय खरे मानावे. जो शुद्धी रसना, जेथे विचारांचे नावे शून्याकार, तो विवेक करना.
विचारे इहलोक परलोक, विचार कराती, योग्य विचार कराती, विचारे होत असे सार्थक, विचारे नित्य अनित्य विवेक पाहिलाच पाहिजे श्रीराम. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे जनस्वभाव निरूपण नाम समास सातवा. श्रीराम. आम्ही हांगा राबया आज 7वो समास पूर्ण जालो. 6 आणि 7 कल्ले जर बरें जालें समर्थांनी करून घेतले. कले जर तांत खोट आयली, एक फावट हें मायक समज चलना मगलें, आवाज समज चलना, अपस्वर येता, ती खांक येता, तें मगल हें त्या समर्थांक प्रार्थना करून, आनी नुस्तें प्रार्थना करून जायना, हांव स्वताल काळजी घेवका, स्वताल वखद करपा, स्वताल व्यायाम करपा, हें सगळें करपा, तावळ म्हाका बरें दिसल्यार मात्र हांव करूंक शकता. ताजे खातीर तुमगेल हांव प्रार्थना करतां की तुमगेल तुमच्यान बशीन श्रीरामाने म्हाका सगळें अगत्याने हें करची तितली शक्ती, बुद्धी, युक्ती सगळें दिवका आनी अनुकूल करून दिवका. आनी हें कीर्तन पुष्प, हें विवेचन पुष्प सगळ्यांगल वतीन आमी त्या श्रीराम आनी श्री समर्थांच्या चरणाचेर भोंवया. आनी तांगेल प्रार्थना जाना खातीर केलेली ती म्हणया. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया, तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुझी सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण दिवस आहे देवा, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. नंदन्तु साधका सर्वे, विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु, प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.